कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पोरू 2024 वर्षाचे एप्रिलात समाज कल्याण खात्यान दिव्यांगां खातीर म्हणून व्हीलचेअर एक्सेसिबल ई रिक्षांचे उक्तावण केले। आता हाका वर्स जायत आयले, मात ते दिसांतल्यो 18 ई रिक्षा अजून तश्यो धूळ खायत पडल्यात। पर्वरे दिव्यांग आयोगाच्या ऑफिसा सकयल ह्यो पळयात, ह्यो रिक्षा अश्यो उब्यो आसात। दिव्यांगांक रोजगार मेळचो तशेंच दिव्यांग प्रवाशांक खातीर हांचो वापर जावचो म्हणून CSR खाला ह्यो रिक्षा दिल्ल्यो। मात दिसांतल्यो फकत 12च गोंयच्या रस्त्याचेर धांवतात, बाकीच्यो रिक्षा अजून तांत्रिक गजाली पुराय जावंक ना म्हणून तश्यो आसात। हाचेर दिव्यांग आयोगाचो सचिव तहा हाजीक हाका विचारल्यार ताणें ही जाप दिली। सो उनका स्टेटस ये है कि हमने 30 लाए थे थ्रू CSR SBI फाउंडेशन से लास्ट ईयर, और उसमें से 12 हमने ऑलरेडी NGOs को दे दिए हैं, एंड NGOs आर यूजिंग इट वेरी वेल। जहाँ पे वो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो व्हील चेयर पे है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी उन्हें आसान हो रहा है। ऑलमोस्ट 10 हैव बीन नाउ टेकन बाय गोवा माइल्स, जो उसमें भी ऐसा था कि क्यों ये इतना टाइम लग रहा है प्रोसेस के लिए, क्योंकि क्रिएटिंग अ लाइसेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि उसमें से कभी ऐसे हैं जो सीवियर डिसेबल्ड है, तो उनके हिसाब से भी हम लोगों ने उसकी जो हैंड ब्रेक्स हैं चीज़ें हैं वो ऊपर लेके आए हैं, सब है कस्टमाइज़ करके चीज़ें करके उनको हम लोग दे रहे हैं। तो उसका प्रोसेस चल रहा है, एंड साथ ही साथ जो थोड़े से और बचे हैं, तो अब उनमें से क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनके लाइसेंसेस बन नहीं सके थे, तो उनको रिप्लेस करके अब दूसरों को अब हम लोग देने वाले हैं, और ओके, तो वो भी हो जाएगा। अभी पेंडिंग कितना पड़ा है? हार्डली 3 या 4 पेंडिंग है। ओके, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? पिछले स्कीम नहीं है सर, ये दिस इज़ नॉट अ स्कीम। ये एक CSR के अंडर था जो SBI फाउंडेशन ने अपने को दिए थे, और ये SBI फाउंडेशन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू केटर टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स, सिंस ये अपॉर्चुनिटी अपने पास आई है। ओके, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप आइए, एप्लीकेशन दीजिए, गोवा माइल्स और हमारी टीम बैठती है इंटरव्यू के लिए। उसमें सिंपल ये है कि ये रिक्शाज में पैसेंजर वाले ही रिक्शा है ये, और वो हिसाब से अगर वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो उन्हें लाइसेंस के लिए कमीशन एंड गोवा माइल्स हेल्प करता है। सिंस पर्सन विद डिसेबिलिटी का लाइसेंस थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज उन्हें मेडिकल बोर्ड वगैरह पे जाना पड़ता है, तो उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, चीज़ें करने के लिए हम हेल्प करते हैं। वो करके एक बार उनका डॉक्यूमेंटेशन बन गया तो उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, अभी फर्स्ट बैच बहुत जल्द आप लोग गोवा माइल्स के थ्रू देखेंगे रन करते हुए। गोवा मिल्स में कितने हैं? 10। 10। ओके, एंड अब अगर आगे भी अगर और कुछ आएगा तो उन्हीं के थ्रू रन होगा। सरकारान राज्यात खासा दिव्यांग खाते तयार केला। दुसरे वटेन दिव्यांगां खातीर CSR खाला मेळपी अश्यो गजाली वर्स जाले तरी त्यो उपेगाक येनात। बारीक बारीक गजालींक लागून जर सरकारी प्रक्रियेक वर्साची वर्सां अशीच वचपाक लागली जाल्यार दिव्यांगांचे खरेच कल्याण जातले काय हो प्रस्न। आमी आसात स्टेट कमिशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या ऑफिसाचे पार्किंग एरियेन। जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितल्योश्यो ह्यो ज्यो ई रिक्षास आसात त्यो ई रिक्षास ज्यो डिसेबल लोकां खातीर CSR फंडांतल्यान हाडलेल्यो, आनीक ह्यो ई रिक्षा ज्यो आसात त्यो डिसेबल लोकां खातीर स्पेशली हाडलेल्यो, आनीक ह्यो आतां खंय तरी ह्यो रिक्षा त्यो रस्त्यांचेर आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण ह्यो रिक्षा हांगा पार्किंग लॉटान तश्योच हांगा पडलेल्यो आसात, हें आमकां दिश्टी पडटा। सो जेन्ना आमी ह्या ऑफिसान पावले, थंय हांगासर जे अधिकारी आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की टोटल ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो 30 रिक्षा हाडलेल्यो। ह्या दिसांतल्यो 12 रिक्षा आसात त्यो NGOंक गेल्ल्यो आसात, आनी तश्योच ज्यो 10 रिक्षा आसात त्यो गोवा माइल्सान घेतलेल्यो आसात, आनी त्याच बरोबर ज्यो काही अशी एप्लिकेशनां इन प्रोसेस आसात, तशेंच जे काही एप्लिकेशन प्रोसेस आसात जाल्यार एक 4-5 रिक्षा गाडयो हांगासल्यो ज्यो आसात त्यो पेंडींग आसात, म्हणजे वेकंट आसात म्हणूं शकता आमी, तांकां अजून कोण एप्लिकंट मेळोनात। पूण खंय ना खंय जेन्ना ह्यो रिक्षा रस्त्यार आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आयज पार्किंगान दिश्टी पडटा। हेजे फाटलें एक अशें म्हत्वाचें कारण म्हणजे हांगा
ज्यो फिजिकली डिजेबलांक लागून जेन्ना आमी ह्यो रिक्षा म्हणटात तेन्ना ह्यो रिक्षा कस्टमायज करच्यो पडटात. म्हटल्यार जो पर्सन चलोवपी आसा ताका जाय तशी हांगा कस्टमायज करची पडटा. फॉर एग्जांपल पांया कडेन ब्रेक आसता, तो पांया कडेन ब्रेक समज तेज्यान मारपाक जायना जाल्यार तो ब्रेक ताका एडजस्ट करून हाती कडेन हाडून दिवचे पडटा. सो असले कस्टमायजेशनाचें जें काम आसा त्या कामाक लागून खंय तरी ह्यो रिक्षा पार्किंगान उरल्यात अशें आमकां अधिकाऱ्यांनी सांगलें. पूण खंय ना खंय हेजेर सुद्दां एक फास्ट प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो आनी ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो बेगीन कस्टमायज करून समज तो प्रॉब्लम येता जाल्यार बेगीन करून ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो त्या लोकांक पावपाक जाय आशिल्ल्यो आनी त्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, परवरीसून.